गोयात सरकार अस्तित्वात नसून सगळे राम भरोसे चलता अशी टीका गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आणि फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाईन केल्या। येरादारी मंत्री रेंट कॅब वाल्यांक परवाने दिवपाक व्यस्त आसा जाल्यार पर्यटन मंत्री सध्या रोड शो करपाक गुंतिल्ल्यान पर्यटकांचो आंकडो देंवता असो आरोप तांणी केला। गोंय जे फुडें वता ते राम भरोसे वता। सरकाराच्यो खंयच्योच स्किमी वो पॉलिसीज क्लियर कट गोंय फुडें व्हरपाच्यो ना। आज ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हें काडीत आहा, कितें टॅक्सी लायसन्सां दीत आहा, पयशे घेता टॅक्सी लायसन्स दिता, दुसरे सायडीन रेंट कार तांकांय दिता आनी आतां एकमेकाची तकल्यो ते फोडटात। लोकल टॅक्सीवालो म्हणटा भायलो नाका, भायलो म्हणटा आपल्याक लायसन्स दिला आपल्याक धंदो ना। इराणा खातीर टुरिजम कमी जाल्लें आहा, टुरिजम कमी जाला आनी स्टेक होल्डर टुरिजमाचे तांकां कशें आमी फॅक्टरींग करतले। हे जे भशेन मायनींग डिपेंडंट आसले ते आतां टुरिजम डिपेंडंट आसा, तांचो फुडार कसो जातलो ताजेर सरकाराचो कसलीच येवजण ना। सरकार अजून मेरेन रोड शोज करता टू प्रमोट टुरिजम। कसलें टुरिजम प्रमोट, कोण टुरिस्ट येत ना, शेकां बंद जालीं। मे येवपाचोच आहा, शेकां ऑलरेडी निखळावपाक लागले बिचीचेर। सो हें सगळें जर पळयलें जाल्यार गोंय हें राम भरोसे चलना आनी गोंयांत सरकार म्हणटा ती वस्तूच ना आनी तांची कसलीच येवजण ना। जे कितें आमकां इश्यूज वी आर सफरींग, वी आर इन अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिच्युएशन। होर्मुझ स्ट्रेट बंद जावन पेट्रोलाचो प्रेस वाडटलो, जे दिसा बंगालची इलेक्शनाचो रिजल्ट येतलो दुसरे दिसा पेट्रोल वाडपाचें आहा। सो हें पेट्रोल वाडटकर जी म्हारगाय जातली ती म्हारगाय आमी कशी मिटिगेट करतले हाजेर सरकाराचो विचारूच ना। सो अशें जर सगळें पळयलें जाल्यार सरकार म्हणटा ती वस्त गोंयांत ना।